धन्यवाद संदूपन सांगेल सर. हरे कृष्ण. सगळ्यांक गोष्ट असला म्हणजे या कार्यक्रमात या वेदिकेंतू भगवद्गीते श्लोकाचे एक श्लोकाचे तू सांगूक वरिष्ठ भक्त येत असची आम्ही मस्त वार दुखून ऐकत असची सगळ्यांक मस्त लायकून अर्थ जावन अशा पुरो म्हणून हांव लेखता. तशींची आता हांव सान मठाक एक सारांश सांगूक प्रयत्न करता. आज इका अध्यायांतले 32, 33, 34 श्लोकाचे अर्थ सांगूक आमगे लोटू स्पीकर जावन ग्रेस बलराम किंकर प्रभुजी आईल असची. तशीची आता आधी पुढे संगील श्लोकाचे एक सान मठाचे एक सारांश सांगता. दांचे अध्यायांतू कृष्ण अर्जुनाक तगेले वैभव विभूती पुरा लायकून विवर दिवन आपण विश्वामित्री कशी व्याप्त जावन आसा म्हणून वर्णन करता. कृष्णान सांगिल्ले गुह्यतम ज्ञान ऐकल नंतर अर्जुनाले भ्रमी पुरा दूर वचून तो कृष्णाक कमलपत्राक्षो पुरुषोत्तम योगेश्वरू म्हण सगळे नावान आपयता. आणि कृष्ण सर्व कारण सगळ्या हृदया भितरी आशिल्लो आसूचो महाविष्णुकय ओच कृष्णूची मूल म्हणून अर्जुनाक कळता. जाल्यार मुखावेले पिळगे जनांनी कृष्ण सामान्य एक मनुष्य म्हणून लेखूनच कृष्ण देवोत्तम पुरुष म्हणून निसंशयान सगळ्यांना ओपून घेवका म्हणून अर्जुन लेखून कृष्णाक सांगता म्हाका योगी तस जाल्यार पळोवच्याक तू तुगेले विश्वरूप म्हाका दाखयतवय म्हणून निमून घेता. तशींची कृष्ण तागेले विश्वरूप ताका अर्जुनाक दिव्य दृष्टी दिवन दाखयतना कृष्णाल वैभव सगळी पळयले अर्जुन सुरेख मस्त आश्चर्यचकित जाता. तागेले मुखारी 1000 कटल्यान सूर्याले उजवाडू कृष्णाले तोंडा भितरी पुरा जनांनी युद्धरंगा भितर आशिल्ले जनांनी पुरा उच्चे पुरा भयानक पुरा पळोवन घेवन भयभीत जाल्लो अर्जुन कृष्णाक प्रणाम करता आणि सांगता तू कोण म्हूण म्हाका सांग, तू कोण म्हूण म्हाका आयकुची इच्छा आसा सांग कृष्णा म्हणून अर्जुन कृष्णाला सांगता. आता हांव आयज स्पीकरांक आमंत्रण दिता सर. इद्रेस बलराम किंकर प्रभुजी हांगेर कार्मिक नाव नगर भरत नायक आणि जयपताका स्वामी महाराजांगे लागीं दीक्ष घेतला आणि बलराम देशा भितरी आणि राबताची. हांगेल धर्मपत्नी आमकां पुरी जाणांक गोत्तशीची हरग्रेस रेवती प्रिया देवीदासी माताची. हांगी एक चल्या चेडो आसा तक्षक नायक म्हणून 14 वर्साचो. प्रभुजीले स्पिरिच्युअल एज्युकेशन IDC डिवोटी केअर भक्ती शास्त्री युनिट 5 तांगेल पेंडिंग आसा बिकॉज ऑफ प्रेझेंट सिच्युएशन. हांगेल एज्युकेशन बॅचलर ऑफ फार्मसी वर्क मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह फॉर जॉरिवर फार्मा. प्रभुजी तुमकां आमंत्रण आसा. हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून आपयता आणि हांव कसले चूक सांगला जाल्यार म्हाका क्षम कोरका. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. पूर्जना कायक पडटा असं म्हणलें असं सूर करचे फुडें एक प्रार्थना करून सोडटलें. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांच
श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आनंद लील मय विग्रहाय हेमांब दिव्य चविसुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्र नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. सो आजचे श्लोक कसं सांगता असं म्हळ्यार भगवान श्री भगवान वाच म्हणून सांगितलं असं आणि तो कालोस्मिन लोकक्षय कृत म्हणून सांगितलं असं मग हे काल म्हणून भगवंतांग सांगता असं आय एम द टाइम मग समय म्हणून भगवंत ह्या श्लोकान सांगता असं त्या मात्र नाही ह्या 3 श्लोकांतू 32, 33, 34 अंतू पळयल्यार 3 महत्वपूर्ण विषय आम्ही अर्थ करून घेऊयात. एक कालोस्मिन लोकक्षय कृत अनेक कसं म्हणून सांगल्यार आय एम द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर प्रत्येबी त्वाम भविष्यांती सर्वे पूर्जनक हांव मारचे आयला हांगा म्हणून सांगता. आय एम द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर विनाश करू आयला हांगा. अनेक सांगता कसं म्हळ्यार भगवंत निमित्त मात्र भविष्य साची निमित्त मात्र बिकम एन इंस्ट्रुमेंट म्हणून सांगता असं कोणाक सव्यसाची अर्जुनाक निमित्त मात्र दातू म्हणून कित्याक म्हणून सांगल्यार ह्या युद्धांतू पळयल्यार द्रोणस भीष्मस जयद्रथस कर्णस महावीर महारथीस आणि असची कंडापी महारथी असची योद्ध वीरान असची तांका मारूक साध्य नातील तसे असची कोण म्हळ्यार भीष्म अस द्रोणस मारच्याक साध्य नातील तसल जन त्यांचे महा वीर तसल वीरांक खाली अर्जुनान तशी मार्ग तशी जायना तशी निमित्त कृष्ण सांगता संबंध म्हळ्यार निमित्त मात्र भविष्य साची. सो हे श्लोक खंयशी येता म्हणून सांगले अर्थ करून घेतल्यार आता जयंती मायेन सांगिल्ले म्हणकेची अर्जुनान हे धांचे खंयचे विभूती योगांतू भगवंताला नेमगेल तुगेल ऐश्वर्य म्हाका पळोवच्या आश जाल्ल्या खंयची कशी असता कशी तू विस्तरण करतास तुगेल ऐश्वर्य म्हगेल्या द्राक तू एक सच्चिदानंद स्वरूप जाल्ले श्याम सुंदर स्वरूप असत 2 हातान बट तेची तुगेले विस्तरण कशी तुगेल्या हे लोकांत आस म्हणून म्हाका विवरण दी म्हणून विभूती योगांतू
18 श्लोकांत निಮ್ಗೆ येता विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम म्हणता असं तुगेल ऐकल विभूती योग ऐकत असताना आणि काय ऐकू का म्हणून दिसता असं म्हणून अर्जुन सांगतास की त्यामुळे इट इज अमृतम म्हणून सांगितलं असं अर्जुनानंदा अमृत कितलेच आम्ही पिल्यार आमकां हें जायना की कसं नाही आणि पिव्या म्हणून दिसता तशींची भगवंताले एक खत भगवंताल एक तागेले रूप घान नाम ऐकता असले आमकां आनी ऐकुया म्हणून दिसता त्या निमित्त अर्जुन सांगताच तुगेले विभूती योगाचे पूर्ण विवरण दी अनिकेची म्हणून 18 श्लोका सांगता 18 श्लोका सांगता असताना सांगल्यानंतर भगवंत कसं करता प्रत्येक विवरण येतं आदित्यानाम हम विष्णू ज्योतिष्याम प्रविरंशमान मरीचीनाम मरीचितास्मी नक्षत्राणाम हम शशी म्हणून मशी रुद्राणाम शंकरश्चास्मी वसूनाम पावकास्मी म्हणून मस्त विवरण देता फुल्ल अध्यायांतू भगवंतू तिथलं अध्याय श्लोक सांगते ऑलमोस्ट 10-15 श्लोक सांगून इकडे सांगते कसं म्हळ्यार ह्या पुरा तुका पुरा विवरण दिवचे जायना हांव दितास खाली एक स्मॉल अथवा भौनतेन किं ज्ञान तव जार्जुन विष्टभ्यहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत म्हणजे खाली एक अंशानिमित्त हे सगळेची भौतिक आणि आध्यात्मिक जीवनांत शक्ती खंयचे म्हणजे खाली अंशा निमित्त असं म्हणून सांगते हे सगळे भौतिक जगत कितलं विवरण दिवेत युद्धांतर आपण याद राखायची आनिकेची कितलं मस्त एक विवरण दिल्यानंतर भगवान सांगता आणि मस्त विवरण दिवच्या दायना की त्यामुळे मी खाली इतलं पुरा राबल्या दल्याची पुरा खाली दाल मी एक अंशा निमित्त असं म्हणून सांगता तेदना अर्जुनाक एक अनेक एक प्रश्न येता तांतू विश्वरूप दर्शनांतू 13 श्लोकांतू निम्गे भगवान तसल्यारी म्हाका दृष्टी दे द्रष्टामी इच्छामी रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तमम भगवंताले निम्गिता एवं एवत्यात्तम आत्मानं परमेश्वरा दृष्टामी इच्छामी ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तमा तू इतलं मागेल ह्या विवरण दिलेलंस की तू आज विभूती योगाचे हांव त्या एक पळोवका म्हणून म्हाका एक दिसता म्हणून सांगता भगवंत कॉस्मिक मॅनिफेस्टेशनांत तू म्हगेल्या तराक एक श्यामसुंदर रूपार राबून आसा त्या श्यामसुंदर रूप कशी प्रत्येक अणु भितरी प्रत्येक हांतू भितरी कशी अश्वत्था भितरी हांव आस सिंहा भितर हांव आस आदित्या भितर हांव आस ईश्वरा भितर हांव आस प्रत्येक सांगताना आय वॉन्ट हांव पळोवका कशी आस तूं म्हणून पळोवका म्हणून दृष्टी दी म्हाका पळोवका म्हणून अर्जुन सांगता त्या अर्जुनान सांगले नंतर भगवंतो त्या सांगता आसतना विश्वरूप मात दाखयता विश्वरूप दाखोवन घेवन तदनंतर भगवंत अनेक रूप दाखयता खाली अर्जुना निमगेले खंयचे विश्वरूप मात्र भगवंत दाखयता कालरूप बरें कालरूपांतू हे पुरा योद्ध कोण आसा की तागेल तोंडा भितरी उज्या भितर वता आसता तागेल तितलें भयानक रूप कोण द्रोण दुर्योधन आणि भीष्म पितामह कृपाचार्य पूरा नॉट कृपाचार्य सॉरी युद्धान मस्त जन कोण एद्राक पार्टीन तो आसा की आणि त्यावेळी मात्र की पांडवाले सैन्यांत वर कोण आसा की प्रत्येक जन वताचे कोण वरली म्हळे 5 पांडव मात्र तागेल तोळ्या दुखून आसाचे एद्राक आणि विंगड पूरा भगवंताले तोंडा भितर वची कार रूपान तागेल तोंडा भितर कृष्ण जावन वता आसता कृष्ण जावन वता आसता कशी म्हण सांगल्यार हांगा हे उदाहरण अर्जुनान दिलेलें आसा
यदा यथा नदीनां बहवोंब वेग समुद्र वेवाभिमुख ध्रुवन्ति. एक समुद्राक कशी एक न्हंय प्रहावांतो वेग दावण्यानु एक समुद्रा भितरी सरतकी तशींची हे जन पुरा कोण योद्ध आसा की भगवंताल तोंडा भितर वता आसच कृष्ण दावन वता आस चाबूल त्या मात्र न्ही अनेक उदाहरण दिता आस अर्जुन यथा प्रदीप्तम जलनंग पतंगा विशंती नाशाय समृद्ध वेगा. कशी एक पतंग एक उज्जाक पळयले पुढे त्या अट्रॅक्शन दावन घेवन त्या उज्जा भितर वचून घेवन पळोवन घेवन मरतकी तशींची तथैव नाशाय विशंती लोका तवापि वृक्षाणि समृद्ध वेगा. हे पूरा योद्ध तुगेल तोंडा भितर वचून घेवन नाश जाता आसाची म्हणून सांग. तदनंतर अर्जुन निमित्त हे पळोवन घेवन भयानक तेगेले कालरूप ताण निमगेले ऐश्वर्य तुगेले विश्वरूप निमगेले मात निमगेले ताणे भगवंतान ताका अनेक रूप दाखयले कालरूप 1+1 फ्री. तन्निमित्त हे कालरूप भगवंताल पळोवन घेवन अर्जुन तू कोण तू म्हाका सांग म्हणून घेवन भगवंताले मागता हांव कोण म्हूण सांग तू म्हाका आणि हांव तुका नमस्कार करता म्हणून तज्ञाना भगवंतो आयचे श्लोक 3 श्लोक भगवंताले विवरण येता. अंतु भगवंत सांगता कालोस्मी लोकक्षय कृत प्रवर्धो आय एम द टाइम ग्रेटर डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड म्हणून सांगता. त्या मात्र न्ही हे लोकां समहर्तुम मिह प्रवर्ता. कोण येत्र दिसता आसा की तांकां प्रत्येकल्यांक हांव तांकां नाश करूंक आयला हांगा म्हणून घेवन भगवंत सांगता. अंतू मेन रीत पळयची म्हळ्यार कालोस्मीन कित्याक म्हळ्यार भगवंताले एक हे क्वालिटी कालो भगवद्गीतेंतू हे 5 विषय आम्ही सांगला म्हणून पळयला. खंयचे म्हळ्यार फर्स्ट येता ईश्वर जीव प्रकृती आणि काल आणि कर्म. हे 5 विषय भगवद्गीतेन चर्चा आसा. तातूंत हे काला विषय मस्त कडेन आयला बट हे मेन जावन घेवन हे सब्जेक्ट हांगा विवरण दिलेलं आसा भगवंतान. काल म्हळ्यार एक उदाहरण रितीरी एक रितीर कसं म्हणून सांगचे म्हळ्यार एक उज्जार रीती उज्जो म्हळ्यार फायर कसने तागे उज्जान तो आमी पडल्यार दवो खाल्ल्यार ते जोळून वता. दवो एक लाकडा कुडको दवो घाली म्हणून जाल्यार स्लोली ते डिटोरेट जावन ओवर द टाइम डिटोरेट जाता म्हळ्यार नाश जावन वता. तेंची हे कालाक भगवंतान अर्जुनान तेंची सांगला कसं म्हळ्यार यदा प्रदीप्तम जलनंग पतंगा. कशी पतंग कीट उज्जाक अट्रॅक्ट जावन घेवन वतकी जोळून घेवन वतकी तशी काल वरे म्हणून घेवन उदाहरण रितीर अर्जुनान सांगिल्लें आसा. आणि एक कालू आमकां मस्त एक विषय आमकां शिकयत की कसं म्हळ्यार हे जीवनांतू कसनेची आमी हे भौतिक जीवन एक तात्कालिक टेम्पररी म्हणून शिकयता. हे परमनंट न्ही शाश्वत जालेलें न्ही हे लायफ म्हणून घेवन आमकां ते शिकयता. कित्याक म्हळ्यार कोणी जल्म घेतले म्हणून जाल्यार तो यौवन 6 स्टेजस येता. तांतूं यौवन
बर्थ ग्रोथ कडे तुमगेल्या रिक्रिएशन आय मीन प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन आणि ड्विंडलिंग अँड डेथ. सो एक कालाच कोणी सांगू जायना की हांव केदनाची एक यंग जावन घेवन राबता म्हणून सांगू जायना, हांव शाश्वत जावन घेवन ह्या भौतिक जगत्यांत आसता म्हणून सांगू जायना. एक काल कसं करता म्हळ्यार आमकां हे दाखोवन दिता की कोण जल्मान तूं आयला की ताका मृत्यू आस म्हणून शाश्वत नाही तुम्ही तात्कालिक म्हणून सांगता. त्या निमित्त आम्ही जन्म घेतलेला कसले उद्देश कसले, मनुष्य जन्म कसले उद्देश कसले, आम्ही हे पुरा जन्म खाली एक भौतिक कसं म्हणजे भौतिक जे एक्युमुलेशन आमगेले मेटेरियल कसं मेटेरियल थिंग्स एक्वायर करचे आम्ही प्राप्त करूक आम्ही हे जीवन खाली उद्देश की आम्ही आणि कसं आज कितें आमगेलो मनुष्य जल्म म्हणून आमकां काल ह्या रीती आमकां विषय सांगून दिता आसता सांगता. कित्याक म्हळ्यार कितली जन राय हे आम्ही पळयलें आसा, फुडले आयकलेलें आसा, काणी पळयलें न्ही आयकलेलें आसा. ग्रेटेस्ट राय पुरा इतलो वेल्थ पुरा एक्युमुलेट केले की तांकां ते व्हरू जाल्लें शाश्वत जावन घेवन तांकां ह्या भौतिक जगत्यांत राबू जाल्लें ना, ताका ते एन्जॉय करूं जाल्लें. कितली एक टायम लिमिटार तांकां थोडे एन्जॉय करूं मेळचे पडो, बट ओवर अ पिरियड ऑफ टायम ताणें पुरो सोडून घेवन वचका जाल्लें. तेजी ग्रेटेस्ट हागेले अलेक्झांडर एक उदाहरण ताणें कसं केलें, सगळेची गोंयची ताणें एक्वायर करून घेवन वेल्थ न्ही हें केलें. लास्ट ताका मरण येयलें तेन्ना ताका कळलें की हें पुरो म्हाका करूं जायना, कसं करूं जाता म्हणून. त्या निमित्त ताणें कसं केलें, तागेले हाका मंत्रिकांनी सांगलें की म्हाका वता आसतना म्हगेले बॉडीक व्हरता आसतना म्हगेले हात दोनी एक कॉफिना भायर दुखून काडी, हांव कसले व्हर न्ही हे जगत्या दुखून. इतलें पुरो हांवें सगळेची आमगेले भुंयक आळोवच्याक पळयलें जाल्यार ती कसं व्हरू जाल्लें ना, कसले व्हरू जायना ताका ते म्हणून सांगच्याक तो प्रयत्न करता. त्या निमित्त आमी खंय आमगेले हे टायम म्हळ्यार काल समय आमी इन्वेस्ट करताची, निवेश करताची म्हणून आमी कसं म्हणजे आमी क्वेश्चन करून घेवका. कित्याक म्हळ्यार आमी समय टायम एक भगवंताल खत आयकोवच्याक, हरिकथा आयकोवच्याक एक टायम इन्वेस्ट करेल. जवळ एक पंचाधिक आयकून ग्राम्य कथा म्हणताची, ग्राम्य कथा आयकून घेवन आमी टायम इन्वेस्ट करेल. दवानी केलो जाण कसं करताची हे मेटेरियल थिंग्स हे पुरा एक्युमुलेट करूक त्यांनी तांती इन्वेस्ट कराची, जागे इन्वेस्ट करा, शेअरा इन्वेस्ट करा, मस्त तांतू टाइम वेस्ट करताची. बट आम्ही खंयच्यान तू इन्वेस्ट करता म्हणून भागवतांत एक श्लोक येता, आयुर्हरतीय वैपुंसान उदयन आस्तच यन असु तस्याते यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वर्तया. आयुर्हरती वैपुंसा आमगेले हे आयुष्य हरत जात म्हळ्यार वत्त की पुंसा मनशाक केदना उदय सूर्याले उदय आणि अस्तम जालेले तेन्ना एक दिवस आमगेले एक 365 वर्साचे एक दिवस आमगेले गेले. आमगेले कितले वर्ष आमगेले जीवन आस की कोणाकाची 100 वर्सां वयर जायना. द डेट डे लेकार काउंट केल्यार 36,500 years मॅक्झिमम कोणी एक मनशान जीवन काढेल. त्यामुळे भारी कष्ट ह्या कलियुगांत कितकी जण 50, 60, 70 तांची तांगेले जीवन समाप्त जाता. बट हे
आमगेल एक दिवस वरे ते आयुर हरती वै पुंसान उदयन आस्तमच यन असो सूर्य यन म्हळ्यार सूर्याले एक पूर्वादकून पश्चिमाक येवचे भितरी आमगेले एक जीवनाचे एक दिवस व्यस्त तेची भक्त कोण आस तस्यार्थे क्षणो एक क्षण कोण उत्तम श्लोक वर्तय भगवंताले उत्तम श्लोक म्हळ्यार कृष्णाले कोण तागेले हरिकथ ऐकूच्याक हरिकथ तंतू तांणी इन्वेस्ट करता निवेश करता की ताका हे जन्मादकून ताका मृत्यू जन्मादकून मृत्यू लोकादकून भायर येवचे चान्स जाता म्हळ्यार तागेले इन्वेस्टमेंट तागेले परमनंट इन्वेस्टमेंट आसता त्या निमित्त आमकां हे टाइम म्हळ्यार काल आमकां शिक्षण दिता की हे मेटेरियल वर्ल्ड म्हळ्यार भौतिक जगत एक तात्कालिक सो हे तात्कालिक भौतिक जगत आदकून आम्ही आध्यात्मिक जगत कशी परमनंट आसकी त्या परमनंट जगत जांतू आम्ही वचशी आम्ही ट्राय करता म्हणून एक काल आमकां सिकयता कित्याक म्हळ्यार हे क्षण क्षणवर आमकां हे अंत दुखून हे मनुष्य जल्मा दुखून मात्र आमकां टेम्पररी वर्ल्डा दुखून परमनंट वर्ल्डा वचचे जाता ते मनुष्य जल्मांत मात्र आमी हे कोणय आमी आतां तो ब्रह्म जिज्ञासा करूं जाता हे एक मात स्पेशल आमकां एक भगवंतान दिलेलें आसा त्या निमित्त ते युटिलायज करनशी आमी इन्वेस्ट करनशी आनी विंगडांत इन्वेस्ट केल्यार ग्राम्यकतांत इन्वेस्ट केल्यार आमगेले लायफ वेस्ट जाता ते आमकां हे काल आमकां शिकयता जिवनांत शिक्षण दिता आमकां शिक्षण हे त्या निमित्त हे भौतिक जगत आमगेले टेम्पररी म्हूण गुर्त आसतना आमी हे भौतिक जगत्यांत आमी आनंद घेवच्याक खुश पडच्याक एन्जॉय करूंक मस्त पळयता आसतना आमकां कितली जनांक दिसता की हे लायफ मात्र हांगा हे भौतिक जगत्यांत मात्र आसचें बट भौतिक जगत्यांत न्ही ताजे पयशी वयर आशिल्ले आध्यात्मिक जगत्यांत ताजे पयशी चड आमकां आनंद आनी खूश मेळटा थंय म्हणून श्रील प्रभुपादान सांगिल्लें आसा श्रील प्रभुपादान एक फावटी तांगेले लेक्चरांत तांणी सांगता आसतना तांगेले शिष्यान निमगेले की हे भौतिक जगत इतले कश्ट आसा इतले आय मीन खुशी ना आय मीन मस्त एक तोंदर आसा तसले कसले मेटेरियल वर्ल्ड भौतिक क्रिएट केलेले भगवंतान प्रभुपाद लिंगीताचे प्रभुपाद सांगता की इट्स फॉर द एन्जॉयमेंट एन्जॉयमेंट म्हळ्यार खुशी कितें तो लेखता की शिष्यो समथिंग एन्जॉयमेंट लिटल एन्जॉयमेंट इज देर त्या एन्जॉयमेंट घेवचे कितें आमकां मेळलेले भौतिक जगत म्हळ्यार बट प्रभुपाद सांगता इट्स नॉट फॉर युअर एन्जॉयमेंट इट्स एन्जॉयमेंट ऑफ कृष्णा म्हणून सांगतात कृष्णाले कित्याक म्हळ्यार हे सर्व भौतिक जगत जावं आध्यात्मिक जगत त्या कृष्णाले खुशे कितेरी खुश तागेले आनंदा कितेर आसची एवरीथिंग बिलॉंग्स टू कृष्णा हियर ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्त्वेन भुंजीता मा ग्रद कश्चित् सिद्धनन आमी हे भौतिक जगतांत प्रत्येक एक्युमुलेट करताची आम कितले काडू जाता की आमगेले हातूंत भितर करूं पडयता बट आमी विसरून घेता की ईशावासम इदम सर्वम म्हणून हे प्रत्येक जगत्यान भौतिक जगत्यांत कोणाक संबंध पडटले संबंध जालेले भगवंताक कृष्णाक हे ते विसरून वताचे आमी प्रत्येक खंयचे एक विशय आमी पळयता की ते आमकां आमगेल खुशी कितेरी म्हूण आमी लेखताचे बट इट इज नॉट ट्रू बट ते भगवंताल खुशी कितेरी भगवंताले स्वत्तू भगवंताले प्रॉपर्टी म्हूण आमकां ते विसरून वता
तेची दुर्योधनाक ह्या विशयांतू मस्त लॅकिंग आशिल्ली. तद्निमित्त तो पांडवाक एक सुई तमेत वरे तो जाग दिवचे रेडी ना आशिल्लो. न्हय तद्निमित्त हे राईट आमकां एक दृष्टिकोन म्हळ्यार राईट विजन आमकां हे मनुष्य जल्म घेतल्या नंतर आमकां गावता. प्रत्येक बिलोंग्स टू प्रत्येक भगवंताले कृष्णाले म्हणून ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत बट आम्ही घेवेत बट कृष्ण अर्पण कोणया गोतस का की बेतर मना भितरी हे देवाले म्हणून उगास गोतस त्या निमित्त हे गोतनाशी अशा परो आता गोत असून येऊन आम्ही ताजेवेरी एक अनुभव भोग करच्या पळयच की ते रॉंग. तद्निमित्त कसं जाता म्हळ्यार हे कौरवाले एक स्थिती येता आमकां बरें न्हय जाल्यार हे महाभारत युद्धांतू ऑलमोस्ट 64 crores of people 640 millions of जन मरच्याक साध्य ना कित्याक म्हळ्यार लोक समाहर्तम म्हणून भगवंताना लोकान समाहर्तुम ह्या प्रवर्ता. ये पूरा जन कोण वाईट काम कोण आसा की तांगेल भोगा कितें तांगेले एक इच्छा कितें तांगेल इंद्रिय तप्त कितें आसा की तांणी प्रति एकले तांगेल एक नाश जाता. तस्मात्म उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा श्रुतून वंश राज्यम समृद्धम मये वेते नीता पूर्व एव निमित्त मात्र भविष्यव्य साची. सेकंड श्लोक 33 तस्मात्म उत्तिष्ठ यशो लभस्व. तद्निमित्त अर्जुनाक सांगता भगवंतांगा उठ अनु राबून घेनु युद्ध करी म्हणून सांगता भगवंत कृष्ण. आणि या यशो लभस्व यश घ्या तुगेले यश घ्या म्हणून सांगता. कित्याक म्हळ्यार यश एक भगवंताले षट ऐश्वर्यांत एक. भगवंताला कितले ऐश्वर्य आसा स ऐश्वर्य पराशर मुनीन हाचे एक विवरण दिलेलं असं. षड ऐश्वर्य म्हळ्यार मात असल्यार 100% कोणाला आस की ताका भगवंत भगवान म्हणून सांगता म्हणून. ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यश श्रेय ज्ञान वैराग्य चैव षण्मनं भग इति ज्ञ. ऐश्वर्य वीर्य यश श्रेय ज्ञान वैराग्य हे स कोणाला पूर्ण प्रमाण आस की ताका भगवान म्हणून सांगता. तांत एक क्वालिटी यश. त्या यश तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व म्हणून सांगता. सांगा अर्जुनाक यश घे तू म्हणून सांगतास. भगवंताले 100% क्वालिटी आमकां मेळना हे गुण मेळना बट हे कितें सांगतास म्हणून सांगल्यार 5000 वर्ष पुढे अर्जुनान हांकां मारलेले. कोणाक मारलेले साधारण मनशाक मारलेले न्ही. ताणें द्रोणाक मारलेले भीष्माक मारलेले जयद्रथाक मारलेले कर्णाक मारलेले दुर्योधनाक मारलेले सॉरी दुर्योधना न्ही विंगड योद्धाक पुरा मारलेले. दुर्योधनाक हाणें भीमान मारलेले. बट कोणाल नांव घेता आत्ता जाल्यारीची अर्जुनाल नांव आत्ता जाल्यार 5000 वर्ष जाल्यारीची तागेले यश आमी गुणगान करता आसाची. त्या यश त्या परमनंट यश घे तूं म्हणून सांगतास भगवंत हांगा. तस्मात्म उत्तिष्ठ यशो लभस्व. कित्याक म्हळ्यार अर्जुनान आमकां तशे प्रकार दोन्ही अध्यायांत तागेले इंडिसिशन सांगता भगवंता लागीं. हांव युद्ध करना म्हाका कसले युद्ध करता म्हणून गोत्ता म्हणून सांगता. सेकंड चॅप्टर कार्पण्य दोषोपत स्वभाव प्रचामि त्वां धर्म सम्मूढ चेता. धर्म सम्मूढ आदुकून हांव दोश आदुकून मनोदौर्बल्य आदुकून आसा हांव कसं करता म्हणून गोतना. म्हाका गोंदलांत आसा हांव इंडिसिशन आसा म्हाका. हांव ह्या स्थितीर खंयची श्रेयस म्हणून म्हाका गोतना
म्हणून भगवंताला एक तो दुनिया ध्यान प्रारंभार सांगता हे तगेल इंडिसिशनाक भगवान सांगता असं म्हणल्यार तू निमित्त मात्र जावन घेऊन तुगेल कार्य कसं अस की क्षत्रिय जालेलं असेल कार्य त्या करी आणि उठून राबून घेऊन त्याचे यश मात्र न्ही त्या राज्यम समृद्धम भूंत्वा म्हणून सांगता भूंत्वा म्हळ्यार हे ताजे एन्जॉय करी ते राय जावन कसं तागेले ऑप्युलन्स मेळत की ताचे एन्जॉय करी जितवा शत्रू वैरी जीत घेऊन म्हळ्यार शत्रू वैरी तुवा विजय पावून घेऊन हे तुवा राज्य समृद्ध जावन समृद्धम राज्य भोगतवा करी म्हळ्यार एन्जॉय करी म्हणून सांगता कितें तरी कृष्ण सांगता कसं म्हळ्यार मये वैति नीतान पूर्व एव निमित्त मात्र भवे सविसाची मये वैति हन्नी ऑलरेडी तंक मारदल्ला हमें केदन मारदल्ला केदन द्रौपदीले वस्त्राभरण दल्ला की भगवंतान लेखून दल्ला की ऑलरेडी हे कौरवाले दिवस जाल्ले म्हणून तांगेले मरचे तांणी म्हणून ताची कितें तरी तूं आतां निमित्त मात्र जावन तूं म्हगेले एक काम करी तुगेले क्षत्रिय जावन तुगेले धर्म कसं अस की त्या करी म्हणून सांगतास भगवान या निमित्त मात्र म्हणून सांगल्यार अर्थ कोण येवच्या निमित्त मात्र म्हळ्यार आमी सांगचे भगवंता सांगले अर्जुनाक तूं निमित्त मात्र जावन काम करी म्हणून आमी कशें करता म्हणून उदाहरण करचें म्हणून पळयल्यार निमित्त मात्र म्हणून सांगल्यार एक कोणी एकल्यान बैलमेन्स चेडावान जावन रांदप करलेले तेन्ना रांदप लायक जाल्ला म्हणून सांगता भायर लायक जाल्ला रांदप केला गो म्हणून बट त्या रांदप केल्ले लाका कितकी नमुन्याचे आयदन की दौल की आणि पेस्कत की यूज करताची कट करू वेजिटेबल कट करू कोणी तो सांगला की ताका पेस्कत एक तू लायक करून कट केला वेजिटेबल तिथे लायक चंद शेपार आयला कोणी सांगना नाही दो त्या आयदनाक सांग की लायक जावन दो उज्ज जावन गॅस जावन सांग की लायक जावन घेवन ते उज्ज निमित्त मात्र जावन तू लायक उज्ज दिवन ताका लायक बॉईल केला ताका सांगता ना निमित्त मात्र तेवेची एक मस्त जना गोतस की आम्ही हॉस्पिटलांनी आस म्हणून जाल्यार डॉक्टर कसं करता म्हळ्यार एक कोणी एक क्रिटिकल कंडिशनार एक पेशंट आस म्हणून जाल्यार तो एक ताका जीव वांचूचे पडयता either by surgery or by giving some medications intravenous खंयचे एक दिवन मेडिसिन दिवन घेवन ताका वांचूचे पडयता तेच तांगेले फॅमिली जनान म्हणल्यार हांव केलेलें काम केला बट भगवंता वेरी तुम्ही भरोसा दवरा तागेल वयर आसा आनी म्हणटा तेदन म्हळ्यार कसं न्ही डॉक्टरान कसं काम केलां की इट इज निमित्त मात्र म्हणून सांगेल तेंच श्रील प्रभुपाद अनेक उदाहरण दितात की हाजे वेरी कोण कशी एक बरयताची आय मीन लेखन बरयताची पोएट्री तो बरयताना बरयताना चंद पोएट्री जाल्ल्यार जावं काणी असल्यार स्टोरी असल्यार त्या स्टोरी वयर ते बरयला कोण की तक्क ते लेखकाक एप्रिशिएट करताची बट कोणी ते पेन्ना एप्रिशिएट करता ना इट इज अ निमित्त मात्र हे भौतिक लोकांतू कोणी हे निमित्त मात्र जालेला का कोणी एप्रिशिएट करनाची बट भगवंतू हांगा भक्तवत्सल तो तागेले भक्ताक केदनाची तागेले गुणगान करू पळयता त्या निमित्त ताका निमित्त मात्र जावन घेवन काम करी कोणाक यश मेळेल कडेरी अर्जुनाल निमित्त ह्यांनी पुरा मिल्लीची म्हणून प्रत्येकली गोतस कोण दुर्योधन की सॉरी भीष्म की आणि द्रोण की जयद्रथ की and others
कर्ण, दिस ऑल हांनी पुरा कोणाले यश मेळयलें कोणाक, बट हाचे मुख्य कारण कोण, भगवंत. कित्याक म्हळ्यार भीष्माक साधारण मनशाक एक मारचे साध्य नाशिल्लें. ताका तो इतलो पॉवरफुल भीष्म की देवता वर ताका भीष्माक तांकां तागेल वयर कॉन्कर करूं जाय, तागेल वयर युद्ध जय करूं जायना तांकां देवतांक वरें. तस जाल्यार आनी तागेले इच्छा मरण तागेले साधारण मनशा म्हणके न्ही, ताका आमकां जाल्यार 100 वर्स लिमीट आसता. कितलो लोक कितें ताणें इच्छा मरण कोणीय कसं केल्यार ताका मरचें साध्य ना, ताणें मरचें साध्य ना. जालें की ताका अर्जुना निमित्त मात्र जाल्ले निमित्त ताका मरण मेळिल्लें. सो ह्या मात्र म्हूण न्ही, आनी मस्त उदाहरण पळयल्यार भगवंतान अर्जुनाक मात्र न्ही, कित्याक म्हळ्यार हांव सांगिल्लें भगवंत हांगा भक्त वत्सल म्हणून. भक्त वत्सल म्हळ्यार प्रत्येक फावटी भगवंताल कसले कारुण्य म्हळ्यार तागेले भक्ताले एक नाव वैरवका, मिगे पशी भक्ताल नाव वैरवका म्हणून भगवंताले एक इच्छा. हेंची आमी जरासंधाले काणयेंत पळयता. जरासंध कोणालो माव आगेलो कंसाल माव. कंसाक कृष्णान मारले नंतर ताका कोप येता जरासंधाक. जरासंध कोप येवन तो मथुरा वयर अटॅक करता. कितले पटी अटॅक करता, एक पटी न्ही, 2 पटी न्ही, 70 की 18 पटी अटॅक करता. प्रति पटी येताना तागेले 23 अक्षोहिणी सैन्य घेवन येता आशिल्ले. 23 अक्षोहिणी सैन्याक कृष्ण आनी बलराम तांकां मारून प्रत्येकल्याक नाश करता आशिल्ले. बट जरासंधाक मात्र मारनाशिल्ले. कोणाक कळनाशिल्लें कसो लागता जरासंधा मारले म्हणून जाल्यार कितले पटी अटॅक करचे आशिल्ले, मारका म्हणून नाशिल्लें. बट कृष्णाक इच्छा आशिल्ली कसो म्हळ्यार जरासंधान ताका भिमान मारका म्हणून, भिमाल थ्रू ताणें मरका म्हणून ताका इच्छा आशिल्ली. भिमाक हें क्रेडीट दिवका म्हणून. तानिमित्त जरासंधाले हें मल्ल युद्ध जाताना भिमाक भगवंतान सांगचें ताका मान घेवन, कित्याक म्हळ्यार तो कितले पटी मारल्यार कितले दीस युद्ध चलता कोणाल्या भिमाल आनी जरासंधा मध्य. तो आनेपास ताका मारल्यार तागेले देह आनेपास पोट्ट जावन घेवन आनेपास जीव येता आशिल्लो. तानिमित्त कसं करचें म्हणून कळनाशी दोग जाण टायर्ड जाता. जरासंध टायर्ड जाता, भीम टायर्ड जाता. तेन्ना कृष्ण सांगता की एक रुखाचें ट्विक्स घेवन कट्ट करून घेवन अशें दाखोवन घेवन अशें उडय, ऑपोजीट डायरेक्शनार उडय म्हणून दाखयलें. तें कोण सांगून दिलेलें, कृष्णान. हें टेक्नीक भिमाक वच नाशिल्लें. भिमान तें तशें पळोवन गेले नंतर जरासंधाक वध जालें. तशींच हें श्रेय कोणाक गेल्लें, भिमाक. कृष्णाक मेळिल्लें निमित्त मात्र. तेंची रामायणांत आमी पळयल्यार मस्त इन्सिडेंट्स की रामान तागेले सेवकाक कितले इम्पॉर्टन्स दिल्लें की तांकां वयर तांगेलें नांव वयर तशें पळयल्यार. एक इन्सिडेंट हांव सांगता तो हनुमानाक क्रेडीट दिल्लें. कित्याक की रामाक एक समुद्राक पार करून जाय सगळे हे भूंय तागेले हातांत ताका सांगल्यार हें समुद्र वाट सोडून दिता वचचें, आरामसे वचचें. ते वचचें अशें ताणें एक सेतू करचें पळयलें. ते मात्र न्ही, हनुमंताक कसं केल्लें ताका पॉवर दिवन ताका थंय वचून घेवन लंका वचून घेवन सीता वच तशें मेळून घेवन तागेले मुद्दी दिवं तशें केल्लें. त्या मात्र न्ही, ते सगळे लंक वर हें करून घेवन धन करून घेवन ताका लंकेश्वराक केद्राक थंय वच तशें केल्लें. हनुमंतान उज्ज लागून घेवन हें पुरा कोणाल निमित्त क्रेडीट मेळिल्लें, भगवंताल निमित्त, रामाल निमित्त क्रेडीट मेळिल्लें. अशीं कित्याक म्हळ्यार हें क्रेडीट भगवंत तागेले भक्ताक दिवचें पळयता केदारनाथाची. तसं न्ही आसलें केदारना भगवंताले शुद्ध भक्त आसा की ते क्रेडीट तागेले शुद्ध भक्ताक दिवचें पळयता. हें उदाहरण वर आमी आमगेले श्रील प्रभुपादाले जिवनांत पळयता. श्रील प्रभुपादान इतले चैतन्य महाप्रभूले एक
त्यांनी सांगितले पृथ्वीचे आचे नगरादी ग्राम सर्वत्र होई मोरा नाम म्हणून सांगितलं. सगळेच प्रपंचात मिगेल नाव प्रपंचांत नाव मिगेल गुणगान करताची म्हणून चैतन्य महाप्रभून प्रेडिक्शन केलं. हे कोण हे केलेले? शिल प्रभुपादान इतलं कष्ट जाल्यार तांणी अमेरिका वचून घेवन हे भगवद्गीत की भागवतम की चैतन्य चरितामृत की प्रत्येक पटी बरली. बट शिल प्रभुपादान तांणी क्रेडिट तांणी घेतलं ना. तांणी चढाव जावन सांगितलें हे मिगेले गुरुन सांगिल्ले निमित्त हांव करता. भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान हे शुद्ध भक्ताले एक मूड म्हणत तांगेले एक भाव म्हणून सांगितलं. भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरा वरी तांणी अर्पण केलेलं असं. आणि त्यावेळी मात्र नाही आणि तांणी तांगेले डिसायपल तांगेले शिष्यांक तांणी मस्त क्रेडिट दिलेलं असं. श्रील प्रभुपादान तुम्ही कृष्णान आणि सिद्धांत भक्ती सिद्धांत सरस्वतीन म्हाका तांणी पटयली तुम्ही म्हाका असिस्ट करूक म्हणून श्रील प्रभुपादान मस्त पटी सांगेल असं. सो हे निमित्त मात्र म्हणून सांगितलं असं कित्याक म्हळ्यार भगवंतान तो कसं म्हळ्यार एक ही कोण आता क्रेडिट तागेले भक्ताक दिवचे पडयता असं. कित्याक म्हळ्यार भगवंत आत्माराम ताका कसले एक निमित्त ताका खुश पावका म्हणना. बट ह्या भगवंताले भक्ताक ताका दिले नंतर आनिकेची एक आनंद आनीक चड आनंद मेळटा. कित्याक निमित्त मात्र करच्याक भगवंत तागेले शुद्ध भक्ताक पळयता. त्या निमित्त ह्या शुद्ध भक्ताले विषय जाल्यार आम्ही साधारण एक सामान्य मनुष्य जालेला कशी एक आमकां निमित्त मात्र दावयत आम्ही कशी आम्ही वर भगवंताले तू कशी दावयता म्हळ्यार फॉलो केल्यार गुरु साधू आणि शास्त्राचे तंतू आमकां कसं सांगला की गुरुन कसं वाक्य दिला की शास्त्रान कसं बरयला की साधून म्हळ्यार वैष्णवान कसं सांगला की तांणी तांकां गोत असता की कृष्णा कशी आम्ही एक सर्व करका म्हणून भगवंताक आम्ही कशी आम्ही सेव करका म्हणून गोत असता की तशी खाली गुरु शास्त्र आणि साधू हे हंगेले वाक्य आम्ही ऐकून जाल्यार आम्ही वरे एक निमित्त मात्र जाता. कित्याक म्हळ्यार आम्ही गुरु आणि वाक्य आणि गुरु साधू शास्त्र केले म्हणून जाल्यार आम्ही 4 रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल की 4 नियम की एकादश की आणि भगवंता कसं अर्पण करता ते पूर्ण आमकां कळटली कशी म्हणून आम्ही कळता. त्या निमित्त या गुरु साधू शास्त्र त्या निमित्त आम्ही वरे हे पालन केल्यार आमकां आम्ही वरे एक निमित्त मात्र सव्यसाची म्हळ्यार सव्य म्हळ्यार दाव देखू सव्य म्हळ्यार आमकां गोत सव्य उपसव्य असव्य म्हणून सांगतात. असव्य म्हळ्यार राईट साइड सव्य म्हळ्यार लेफ्ट साइड. सव्यसाची कित्याक म्हळ्यार अर्जुन बिल्लांनी बाण सोडताना तो आम्ही जाल्यार राईट हँडान मात्र बरोवचें जाता. तो राईट हँडान मात्र काम करूं जाता लेफ्ट हँडान काम करूं जायना दाव दिकान. ते अर्जुन दोन्ही दिकान खंयचे दिकान जाल्यार ताका बाण सोडूं जाता आशिल्लें. त्या निमित्त तागेलें नांव एक सव्यसाची अशी मस्त नांव अर्जुनान आसा. सांगिल्लें की ताका पांडवा म्हणून सांगिल्लें आणि गुडाकेशा म्हणून सांगिल्लें आसा. तो कशी निदेक ओवरकम जालेलो. धनंजय म्हणून सांगिल्लें आसा आणि पार्था म्हणून सांगिल्लें प्रथाले पुत्रान निमित्त कौंतेय आणि पुरुषोत्तमा मस्त नमुने सांगिल्लें आसा. पुरुषोत्तम आणि पुरुषर्षभा महाभाऊ म्हणून सांगिल्लें आसा आणि मस्त नमुने सांगिल्लें आसा. निमित्त तांतवरे एक नाव हांतू हे सव्यसाची म्हणून सांगिल्लें आसा. सो हे आम्ही भगवंताले एक सेव कशी करीत म्हणून
आम्ही हांतू सांगितलं भक्ती सांगितलं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमम. भक्ती कशी उत्तम म्हळ्यार आमकां कसलेक अभिलाष नाशी. अर्जुनाक कसले अभिलाष आशिल्ले कसले ना आशिल्ले. शून्य म्हळ्यार ताका कसलेच हेंच नाशिल्ले. कृष्णाल कितेरी तो तागे कृष्णाले इच्छे कितेर ताणें युद्ध केलेले. कृष्णाल खुशी कितेर युद्ध केलेले. अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि ज्ञान आनी कर्म आमचो सोण घेवन अनावृतम आमकां हें कवरिंग जाता. अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम अनुकूल जावंक कृष्णाले अनुकूला कितेर आमी शीलनम भक्तिरुत्तमम अंतू एक अनेक म्हाका सडन आज आमगेल्या टेंपलांत एक क्लास जालेले त्या निमित्त तेवे कुडगा सयले माधवेंद्र पुरीले विषय जावन तांणी सांगिल्ले भागवतम क्लासान. तेवे एक माधवेंद्र पुरीले हे काण सांगून आमी जस्ट एक एंड करता क्लास. सो माधवेंद्र पुरी ईश्वर पुरीले गुरु तशींची तांगेले चैतन्य महाप्रभू गुरु. सो माधवेंद्र पुरी कसं करताची तांणी वृंदावनांत असताना तांकां एक दिवस कृष्ण येवन वरे तो तांकां कितकी दिवस तांणी खाय नासता. कृष्ण येवन तांकां दुधाचे एक ग्लास दिता. दुधा ग्लास दिवन दूध पी म्हणून दिता. रात्रीक तेच कृष्ण न्ही गोपालक तांकोच ना तेन्ना कृष्ण म्हणून ते कृष्ण रात्री सपना येवन तोची चाल्लो येवन सांगता की हांव हे जाग्यार आस म्हाका ते हांग दुखून हीट आनी कोल्डांत म्हाका राबू जायना म्हाका भायर काडी म्हणून सांगता. भायर काड म्हणून गोपाल तांकां सपना येवन सांगले नंतर तांणी कसं करताची भगवंताले अनुकूला कितेरी तांकां गोपालाक भायर काडून घेवन प्रतिश्ठ करून घेवन तांणी गोपालाक पूजन करतात. तेंचे अनेक पट्टी तांकां हे ताका सपनांत तुमी पुरी वचून घेवन गांध घेवन येवन म्हाका लेपन करका म्हणून सांग. ते भगवंताले एक इच्छा पुर्ची करची कितेरी तांणी माधवेंद्र पुरी वृंदावन आदून वताची. वृंदावन वताना तांकां शिरचोर गोपीनाथ देवस्थाना वताना तांगे कितेरी तांकां एक आशेत की थंय गोपीनाथाल थंय स्वीट रायस ऑफर करताना अशीच एक म्हाका गोपालाक वर एक हें करता म्हणून ऑफर करता ते पायस ऑफर करता म्हणून तांकां इच्छा जाता. तेदान तांकां आशे हें जाता की भगवंताक ऑफर करनशी हांवें हें आमगेले मनांत इच्छा येयले म्हणून तांणी तांकां घण येता की तांणी देवस्थान सोडून वताचे. बट तेच भगवंत गोपीनाथ कसं करता ताका तांगे कितेरी एक पोट 12 पोटांत एक मडके भायर चोरून दवरता. त्या निमित्त क्षीरचोर गोपीनाथ म्हणून नांव येता. ते नांव कळून घेवन तांकां तांणी कळून घेवन तांणी ते गांव सोडून घेवन वताचे. माधवेंद्र पुरी ते सोडून घेवन वचून तांणी पुरींत वताचे. पुरी वतना तें नांव ऑलरेडी तांगेले फेमस जावन आसता. तें ऑलरेडी ते फेमस जावन घेवन आसले निमित्त तांकां गांध मेळच्याक इजी जाता. तांणी ते तितलेच वेगार तितलेच हाजेर कश्ट चंपोडले म्हणके आतां म्हणके ट्रेनार वचची की बसार वचना. तांणी चमकून वचका बैला गाडयेर वचले. कितले दूर आसा. या ईस्ट कोस्ट आनी वेस्ट कोस्ट. सो वेस्ट कोस्ट वेस्ट मिडलांत युपीन. सो कितले दूर चमकून आयली कोणा कितेरी भगवंताल कितेरी अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम म्हणून सांगितलें. सो आमी भगवंताल कितेरी आमी कसले काम करचे असल्यार भगवंताल कृष्णाल कितेरी अनुकूल्य जावन करता. त्या निमित्त अनेक व्हडलो भक्त भगवंताले हांवें सांगिल्लें किंग कुलशेखर आळवार सांगिल्लें आसा. तांच कसं सांगतला म्हणल्यार तुगेल चरणार विंदाचे म्हाका केदना अविस्मरण जालें तसलें एक म्हाका प्रति जन्मांत उडगास दी म्हणून सांगता सर श्लोकांत. खंयचे म्हळ्यार मुकुंद मूर्ना प्रणिपात्य याचे भवन्तमेकान्तयन्तमातम् अविस्मरण त्वच्च चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात्. भवत्प्रसादात् म्हळ्यार म्हाका एक मर्सी म्हाका एक कृप करी. खाली कसं म्हळ्यार प्रति जन्मांत तुगेले एक
चरणारविंदाची उडगास दिवत तशी म्हणून सांगतात. कोण निमित्त असे कुलशेखर आळवार. साधारण मनुष्य आमगेल तसं नाही, बट कुलशेखर आळवार निमित्त असं भवे भवे मेस्तु सॉरी अविस्मरणित्वच्च चरणारविंदे तुगेले चरणारविंदाचे उडगास दिवत तशी म्हाका खंयचेच जन्म मगे मुखारसून जन्म मेळत की तुगेले एक चरणारविंदाची एक उडगास दिवत तशी करी म्हाका ते तुगेले मागता म्हणून सांगता. त्या मात्र न्ही अनेक व्हडले एक लायक श्लोक तांणी सांगता कसं म्हळ्यार तुगेल सेव करकदले म्हणून जाल्यार हांव तुगेल सेवकाल 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 सेवक जावन श्रवण 7 पटी तांणी सांगता कसं म्हळ्यार मज्जन्म फलम मदपैट बारे मत प्राणनीत मत अनुग्रह एष इव तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मराम लोकनाथा. कोणाले हांव दासा नु आम्ही बरेच त्याची खाली दास म्हणून, बट हांगा कुलशेखर आळवार निमित्त असं भृत्यस्य भृत्यस्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य म्हणून सांगता 7 पटी सांगताची. भगवंताले मेन परिचारक कोण म्हळ्यार राधाराणी. राधाराणी कोण नेक्स्ट सेवक अष्टसखील आणि त्यांनी आणि तांगेले सेवक तशी गुरु तशी जी षडगोस्वामी तशी श्रील प्रभुपाद तांगेले सेवक जावन आम्ही असल्यार मात्र आमके भगवंताला एक चरणारविंदाची सेव करच्या हे जन्म जन्मांत मेळतात. तेदना आम्ही वर एक साधारणशी एक भगवंताले साधारण मटे एक भक्त जावचे साध्य असेल न्ही म्हणून जाल्यार हे पदपदम यत विपदम म्हणून सांगताची ना देशम हे खंयचेच भौतिक लोकांतो आमकां एक एक कसं म्हणजे विपद नातील जाग ना. प्रत्येक यत पदपदम यत विपदम या विपदा दुखून भायर येवका म्हणून जाल्यार भगवंताले एक चरणारविंदाची आम्ही केदनाची उडगास करता. तेदन उडगास केले मात्र आम्ही हे कशी भगवंतान सांगेल तशें कालोस्मिन लोकक्षय प्रवृत्तो म्हणून काल दुखून आम्ही हे खंयचे भौतिक लोकाचे आमी कशी उडगास दित की हे टेम्पररी वर्ल्ड हे आमगेले भौतिक लोकाचे आम्ही कसलेची आम्ही कसं म्हणजे काल अंत दुखून आम्ही आमकां उडगास दित की काल टाइम आमकां उडगास दित की हे तुमगेले नश्वर जावंक देह म्हणून तांत दुखून आम्ही भायर येवका म्हणून जाल्यार भगवंताले पादाची केदनाची आम्ही उडगास दवरतात. सो ह्या म्हणून हांव आयचे क्लास एंड करता. हे क्लास एंड करचे फुडें जस्ट एक रिकॅप करता. हांगा सांगिल्लें आसा कालोस्मिन लोकक्षय कृत म्हणून सांगिल्लें आसा भगवंतान एक पॉइंट. सेकंड अनेक सांगिल्लें ही हॅज टोल्ड निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाचीन. अनेक सांगिल्लें आसा मया हता स्वम जयिमा व्यदिष्टा. प्रत्येकल्याक हांव हांगा मारलेलें आसा. आय एम डिस्ट्रॉयर विनाश करता हांव. हे प्रत्येक हांतू कोण येद्राक रबिल असे की सैन्यांतू पांडव सैन्यांतू प्रत्येकल्याक डिस्ट्रॉय करता एक्सेप्ट हे 5 जनाक कोण पंच पांडवक सोडून घेवन आनी विंगड पूर जण अंतू मरताची म्हणून आम्ही अंतू पळयलें आसा. तेवे मात्र न्ही उदाहरण दिवन घेवन आम्ही पळयलें आसा कालोस्मी कशी टाइम फॅक्टर कशी एफेक्ट करता आमगेल्या जिवनांत वरें. वेदर वी आर ग्राम्य कथा और इन द भगवत कथा, वेदर वी आर इन दॅट आमगे टाइम इन्वेस्ट करता की आम्ही पळय आम्ही लेखा कित्याक म्हळ्यार मनुष्य जन्म घेतल्या नंतर आमी कसं एक उद्देश म्हणून आम्ही हे करता तांणी निवेश करता म्हणून आम्ही पळोवता ग्राम्य कथा की और हरिकथा. सो त्या एक पळयलें आसा कडेरी हाऊ द टाइम इज गिविंग द टीचर्स अस
इज वर्ल्ड इज टेम्पररी म्हणून कडेरी कशी यश भगवंत तागेले भक्ताक दिता ही इज अ भक्तवत्सल म्हणून आम्ही पळयला आसा आणि वी हॅव सीन जरासंध भीमाले आणि तशीची रामायणाचे हनुमंताले आणि तशीची शिलप्रपादार उदाहरण पळोवन घेवन तशीची आणि कशी आम्ही निमित्त मात्र जावन घेवन कशी आमगे जीवन भक्तीन तयार करता म्हळ्यार गुरु शास्त्र आणि साधूले शरण घेतल्या नंतर आम्ही आमगे एक निमित्त मात्र जावन घेवन अशें म्हणून घेवन इकडे भव्य साची म्हणून घेवन पळयला आसा आणि कडे लास्ट कुलशेखर म्हणून सांगिल्ल्या 3 आणि 3rd and 25th श्लोक वर पळयला कशी आम्ही भगवंताल सेव करेत म्हणून घेवन केदनाची भगवंताला चरणारविंद स्मरण करता म्हणून जाली तत् प्रत्य प्रत्य परिचारक प्रत्य प्रत्य प्रत्यस्य इति प्रत्य इति माम लोकनाथ म्हणून सांगिल्लें आसतना कोणे कुलशेखर म्हणून सांगिल्ले निमित्त आम्ही चरणारविंदाची भगवंताल्या चरणारविंदाची केदनाची भवे भवे मेस्तु भवत प्रसादात हे एक प्रसाद दी म्हाका म्हळ्यार मर्सी दी तुगेले एक कारुण्य दी म्हाका म्हणून सांगिल्ले कुलशेखरान आळवळ सांगिल्ले तसले एक श्लोक आमी पळयला आसा हें सांगून घेवन आमी गेले भगवत गीता क्लास 32 to 34 एंड करता आसा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय गुरुदेव की जय हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी बारला ऐकून सांगितलं आसा आणि काल म्हळ्यार कितले इम्पॉर्टंट आसा आम्ही काल मस्त आमगे टाइम वेस्ट करूनच जाय म्हणून तुम्ही रिकॅप केला कसले उलोवचे गती ना संद करून सांगला जाल्यार उत्तम श्लोका विषय आम्ही ऐकून आमगेले टाइम संद करून यूज करका युटिलायज करका म्हणून तुम्ही सांगितलं आसा आणि आमगेले सगळी परमात्माला प्रॉपर्टी म्हणून आमगेले विजन आम्ही करेक्ट दवरून घेवका म्हणून तुम्ही सांगितलं बरोबर हरे कृष्ण प्रभूजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका दंडवत प्रणाम सगळे कोणाके प्रश्न असल्यार निमगो इथे हरे कृष्ण प्रभुजी 34th श्लोक व्यतिष्ठा म्हळ्याने व्यतिष्ठा म्हळ्यार कसं हांगा मिनिंग माताजी 34 श्लोक ओके 34 श्लोक 3rd लाइन व्यतिष्ठा म्हळ्यार कसं मिनिंग असं व्यतिष्ठा म्हळ्यार तू नॉट गेट डिस्टर्ब बी डिस्टर्ब्ड म्हणून सांगिल्लें आसा डिस्टर्ब म्हळ्यार खंयचे तुगेले आमगेले विचलित जाताचे नामे मनान तू कित्याक म्हळ्यार हांगा सांगिल्लें आसा कसो श्लोकान म्हळ्यार द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तदान्यापि योद्धा वीरान मया हतां स्वम जयी मा व्यतिष्ठा कित्याक म्हळ्यार हे कोण महारथी जावं अतिरथी कोण द्रोण भीष्म आणि जयद्रथ आणि कर्णाक साधारण हांव सांगीन म्हणजे कोणाक मारू साध्य नाशिल्लें भीष्माक तेवेत देवतांवर सोलूसचे साध्य नाशिल्लें तसल भीष्माक ताणें काल रूपांत पळयले भगवंता तोंडा भितर वच्चे तन्निमित्त तूं लेखची नक्की तांकां मारू जायना तन्निमित्त तूं कसं म्हणलें डिस्टर्ब्ड म्हळ्यार तुगेले कसं म्हणजे डिस्टर्ब्ड म्हणलें ताका माइंड आमी कळवळ म्हणटा पळय आमगेले भंय करता आमगेले मना भितर तांकां मारू जाता की फर्स्ट ऑफ ऑल ताका गोत आशिल्ली की द्रोण म्हळ्यार तागेले गुरू आनी भीष्म म्हणटा ताका राज्य तांकां मारची कशी म्हणून तागेले हें आशिल्लें तागेले मना भितरीचे एक भंय आशिल्लें कळवळ म्हणटात पळय आमगेले तें आशिल्लें डिस्टर्ब जावन आशिल्लें त्या निमित्त तूं मारनी म्हणून जाल्यार तांकां मरची आशिल्ली कशी मरता तांणी म्हणून भगवंत तांकां एश्युरन्स दिता आसता तांकां कोणाक अर्जुनाक तूं त्या निमित्त मात्र जावन घेवन खाली एक बिल्लो सोडल्या बाण सोडल्या पुरो तूं बाण सोडल्या पुरो तांगेले मृत्यू खंडित म्हणून भगवंत तांकां सांगू पडटा त्या निमित्त
आम कोणी एश्युरन्स दितास की कोणी आमकां एश्युरन्स दिले नंतर आमकां एक धैर्य येता की अशी आमकां सनेक काम करतना केलो पट्टी आमकां एक फिलिंग आसता की करू जाता की ना की म्हणून आसता आमकां एक माइंड एक कळवळ म्हणटा कसं म्हणजे डिस्टर्ब जावन आसता हे क्लास घेवचे समजत की ना की क्लास कशी घेवची की जात की ना की म्हणून केलो जाणांक आसता म्हाका आसता तशी बट वी हॅव टू बी ए निमित्त मात्र गुरु वेरी बरोस आसता गुरु साधु एंड शास्त्र क्या असं म्हणून जाल्यार जी तांक तृप्ती जाली म्हणून जाल्यार प्रत्येक तृप्ती कृष्णम तुष्टे जगत तुष्टे त्या निमित्त त्या एक आमकां आमगेल मनोभावन आसा म्हणून जाल्यार तेदना आमकां आमकां सांगिल्लें म्हणल्यार डिस्टर्ब माइंड डिस्टर्ब आसता की तें जायना आमकां आतां सांगिल्लें म्हणजे प्रत्येक भगवंताले खुशी कितें म्हणून आमी मनांत लेखलें म्हणून जाल्यार एवरीथिंग बिकम्स पॉझिटिव्हली करेक्ट. हरे कृष्ण मध्ये होप आय आन्सर्ड. हरे कृष्ण मत प्रभुजी, धन्यवाद. थँक्यू मॅडम. आणि कोणाक कसले प्रश्न असलेले आलोचन करायची.